जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम भारत माता की जय भारत माता की जय हिंदू धर्माचा हिंदू धर्माचा भारत माता की जय सुवर्णपुत्र हनुमान की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम बोलो भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम एकदा मातृभूमीचो जयघोष करूया. 1-2 मिनिटां भितर आमचो मुख्य वक्ता हांगा आसा अभिदीप देसाई, आमच्या एबीव्हीचे कार्यकर्ते आणि युगांतर जे चलयतात ते अभिदीप देसाई आमचे कडेन आसात. ते आमकां संबोधन करतले. 1 मिनिट आमी घोषणा. भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की वंदे देशाभितर बांगलादेशाभितर गेल्या कित्येक महिने हिंदू भाव बहिणाचे जावपी अत्याचाराचो निषेध करपाक आम्ही सगळे हांगा जमल्यात. आमच्या मध्ये आसा आमचे मुख्य वक्ते अभिदीप देसाई, पूर्व एबीव्हीपीचे कार्यकर्ते. ते आता आमकां सगळ्या संबोधित करतले. जे मोठ्या संख्येन येयल्ले हिंदू भाव भयणी तुमकां विनवणी आसा हांगा सरभोंवतणी तुम्ही जमा जायात. परतून एकदा मातृभूमीचा जयघोष करूया आणि मग उद्बोधन घेतले. बोलो भारत माता की वंदे वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की वीर राणा प्रताप की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बांग्लादेशी पिल्ला से हम लड़ेंगे बांग्लादेशी पिल्ला से हम लड़ेंगे बांग्लादेशी पिल्ला से हम लड़ेंगे. आता आमचे प्रमुख वक्ते मागतात विनवणी करता अभिदीप देसाई यांना आम्ही आणि आपले संबोधन करचे. अभिदीप देसाई. अरे साल दिन छोटे आन म्हणून बोलो भारत माता की वंदे. हिंदू आक्रोश बांगलादेशाच्या हिंदूचे जाती अत्याचाराविरोधात हिंदू आक्रोश म्हणून आम्ही आज सगळे जमलो. बहु हिंदू देशांमध्ये अशी एक प्रचार आणि अभिदीप देसाई आपल्या संबोधित करतात. हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. आज आम्ही सगळ्यांनी या गोमंतक भूमीतून दामबाबाच्या या मडगाव नगरीतला एक हुंकार दिला की हिंदू सगळे एक आणि बांगलादेशात जे मरतात हिंदू ते आमचे भाव आणि जगात खरी हिंदूंचा अत्याचार झालो
सुद्धा घेतलो ना सगळं बॅनर तर सध्या तीन चालला कित्याक आम्ही जमला ना आमच्या शेजारचं राज्य आमच्या शेजारचं देश जळटा आणि त्या देशात हिंदू मरतात खूप लोक हिंगा असतले आज आमकां म्हणटले अरे ते बांगलादेशात जाता तुम्ही मडगांव मध्ये कित्याक काडली तुम्ही मडगांव विमान काढले कित्याक काढले अरे जर शेजारचे घर जळटा जाल्यार तो उजो एक दीस तुमच्या घराकडे पावतलो जर आज आम्ही शांत रावले जाल्यार ही सगळी आग आमच्या भारताने पावतली आज जे बांगलादेशात जाता त्याच्या फाटलो एक बारीकसो इतिहास जाणून आमकां घेवपाक जाय बांगलादेशात ते पहिल्यांदा जायना खरं म्हणजे बंगालची भूमी व ही स्वामी विवेकानंदाची भूमी ही भूमी रामकृष्ण परमहंसाची या भूमीत खूप हिंदू दार्शनिक दिलात या भूमीत खूप हिंदू विचारक दिलात पण या भूमीचेर हिंदूंचे रक्तही खूप सांडला जेन्ना देश स्वतंत्र मेळपाक लागलो त्या टायमार जे पाटापाटी जाली त्या पाटापाटीन सगळ्यांत चड जे हिंदू मेले तो बंगाल भाग त्या बंगालान खुबशे हिंदू मेले फुडल्या काळात जेन्ना ईस्ट पाकिस्तान जालो पाकिस्तानात दोन पाकिस्तान निर्माण झाले तेन्ना पाकिस्तानान त्या बांगलादेशी हिंदू म्हणा बांगलादेशात म्हणा खुबसो नरसंहार केलो आणि ह्या नरसंहारांतल्यान धांवन खुबशे हिंदू त्या टायमार भारतान येयले खुबशे मुसलमान बांगलादेशी भारतान येयले आणि ते करून भारतीय सैन्यान आक्रमण करून या बांगलादेश नावाचो एक नवो देश निर्माण केलो त्यांना काहीशे दिसलेले की थंय असले आमच्या हिंदू भावांक शांती मेळटली तेंचेर जाल्लेले अत्याचार थांबतले शेख मुजीब नावाचो एक पीएम थंय येयलो तो बरो पीएम येतलो पण कमीच कमी दिसांनी म्हाका दिसता 2-3 वर्सां तेजी हत्या जाली आणि परत एकदा बांगलादेशी हिंदूंचेर छळ सुरू जालो परत एकदा बांगलादेशान आसपी हिंदूंची मंदिरां म्हणपाक सुरू जाली फुडल्या काळान काहीशे बऱ्यो सरकार बांगलादेशान येयल्यो हिंदूंक खंय तरी परत एकदा शांती मेळटली अशें दिसलें पूण ते जाताच गेल्या वर्साकूच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक मेळपाच्या रिझर्वेशनाच्या अगेन्स्ट एक नियम कोर्टान बांगलादेशाच्या कोर्टान येयलो त्या नियमाच्या अगेन्स्ट बांगलादेशात एक विद्यार्थी चळवळ जाली पळोवपाक दाखोवपाक ती विद्यार्थी चळवळ जाली पूण खरें तेंचो फाटलो तेंचे फाटले ध्येय आसा ते फुडें कळ्ळें त्या चळवळीत त्या लोकांनी बांगलादेशान सत्ता पलट केली आर्मीन रूल केले प्रोफेसर मोहम्मद युनूस नावाच्या एका ओपेंडाक पीएम केलो आणि जी भय हिंदूंक आसली तेच जालें जेन्ना मोहम्मद युनूस येयलो नवी सरकार येयली तर पहिली गोष्ट जाली ती हिंदूंचेर अत्याचार देवळां परत मोडप जाले परत आमचे हिंदू बायलांचेर रेप जाले तेंचो बलात्कार जालो मॉब लिंचिंग जाली कितले तरी मानव जितले जे अत्याचार करपाक अत्याचार झाले आणि अख्खं जग हे सगळं पळयत रावलें काल गेल्या आठवड्यात आम्ही वर्ल्ड ह्युमन रायट्स डे सेलिब्रेट केला हरशी बारीक कितें गजाल जाली ह्युमन रायट कमिशन सांगता अत्याचार जालो हे जालो ते जालो म्हणून पूण खंय आसा तें ह्युमन रायट कमिशन कित्याक काय आवाज काडना काश्मीरात जेन्ना आमचे हिंदू भाव मेले तेन्नाय हो ह्युमन रायट कमिशन उकेल्लेलो पाकिस्तानात जेन्ना आमचे हिंदू देवळां मोडटा तेन्नाय ह्युमन रायट कमिशन उकेल्लेलो आणि जेन्ना आज बांगलादेशात हिंदूंक मारतात तेन्नाय हो ह्युमन रायट कमिशन उबी आसा आज आमचो निषेध ह्युमन रायट कमिशनात कित्याक तुम्ही दोळे बंद केलात बांगलादेशात जावपी हिंदूंचे अत्याचार तुमकां दिसतात ते ह्युमन रायट्स व्हायलेशन न्हू काय हिंदू ह्युमनच न्हू हिंदू ह्युमन न्हू हिंदूंच्या जीवाची काहीच कदर ना इस्कॉन सारखी संघटना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जगभर शांतीचे कार्य करतात जगभर त्यांची देवळां आसात गोंयांत त्यांचं काम आसा देशभर काम आसा अशें इस्कॉन सारख्या संघटनेच्या एका साधूक रातचो अरेस्ट केलो अख्खे जग ह्या गोष्टीर उबी रावले पूण आमी भारतीय उबी रावपाचे हिंदूंचो होमलँड हो भारत रशिया जशें जगात खंयी जीव मेलो ते आक्रमण करता ते निषेध करता कारण प्रत्येक जीव आपलो म्हणटा तशे भारत हो हिंदूंचो होमलँड आणि जगात खंयी हिंदूंचेर अत्याचार जाता जगात खंयी हिंदू मरता जाल्यार भारत निषेध करतले बांगलादेशाक ही गोष्ट याद दवरपाक जाय की तुमचे निर्माण भारतान केला परत एकदा भारतीय
दीस सुद्धा लागतला बांगलादेश घेवपाक. बांगलादेशाक हे जाणीव करपाक जाय की तुमची 90% जी वीज येता इलेक्ट्रिसिटी येता भारतांतली येता. तुमचा सगळ्यात व्हडलो ट्रेड इम्पोर्टर जो आसा तो भारत आसा. जर भारतान स्ट्रॉंग तुमची इलेक्शन घेतली जाल्यार बांगलादेश एक दीस टिकपाक पावना. आणि तेच निवेदन आमी आज हांगा तुमच्या पंतप्रधानाक करतात, तेच निवेदन आमी सरकाराक करतात, ह्युमन रायट कमिशनाक करतात की आज बांगलादेशाक सांगपाची गरज आसा की जर तुम्ही हिंदूंचे अत्याचार करतले, जर तो तुमच्या देशात हिंदू सेफ उरना, आमचो विषय तुमकां आमचो एग्रेसिव्हनेस भारताची तुमकां पळोवपाक पडटली. आज ह्या जमलेल्या मडगांवांत सगळ्यांचे एकूच हे आसपाक जाय, एक तर ह्युमन रायट कमिशनाक. कारण आज हिंदू मारता तेच्या अगेन्स्ट तुम्ही स्टँड घेवपाकूच जाय. वर्ल्ड कम्युनिटीन आज बांगलादेशी हिंदू कडे पळोवपाकूच जाय. ब्लॅक लाईफ मॅटर म्हणून व्हडलो आंदोलन जाल्लो. डजंट हिंदू लाईफ डोंट मॅटर? हिंदू लाईफाची काहीच कदर ना. आज सगळे आम्ही जमला हांगा एकूच ध्येय घेऊन आमकां जमपाक जाय की सगळे हिंदू आमचे भाव. जर खरी हिंदू मेलो, खरी हिंदू मारलो जाल्यार आमकां उबे रावपाक जाय. बांगलादेशान एक इंटलेक्चुअल कोण तरी आसा, तिने कितें म्हणलेलें की वी वॉन्ट ग्रेटर बांगलादेश. ग्रेटर बांगलादेश म्हणजे कितें की बांगलादेश कलकत्ता आम्ही कॅप्चर करतले, आसाम आम्ही घेतले, आम्ही पूर्ण नॉर्थ ईस्ट घेतले आणि असे ग्रेटर बांगलादेश घेवपाचे त्यांचं जिहाद चालू आसा. वो ही उजो लागला तो बांगलादेशान तो बांगलादेश पुरतो सीमित ना. तो आम्ही जर उभी रावले तो भारताने पावतलो, आमच्या देशात त्याचा इम्पॅक्ट जातलो. तर हर एक नागरिकान फक्त भारताचे हिंदूच न्हू तर हर एक नागरिकान विचार करपाक जाय, ह्या विषयात काम करपाक जाय आणि आपलो निषेध दाखोवपाक जाय. आपलो निषेध दाखोवपाक जाय. आम्ही गोंयांत रावले, गोंयांत आसले, आमचो बांगलादेश खूप पयस आसा आमकडे, पण तेजे आमचे नाते आसा, आमचे रक्ताचे नाते आसा, आमचे संस्कृतीचे नाते आसा. तेजी सेफ्टी ही आमचे दायित्व. हांव म्हाजे करून सोपयता इतलेच आव्हान करून सरकाराक, इतलेच आव्हान करून ह्युमन रायट कमिशनाक की दोळे धांपून बसनाकात. जे इकॉनॉमिकल सँक्शन लावपाक जाय ते आमी तेजेर बांगलादेशाचेर लावपाकूच पडटले. जर स्ट्रॅटेजीक कितें आमकां करपाक जाय, आमकां बरें आर्मी धाडपाक जाय जाल्यार तीय धाडपाक पडटली. आणि बांगलादेश हिंदू वाचोवपाक जे कितें करपाक शकता ते आमी करपाकूच जाय, ते आमचें कर्तव्य. भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम. ही सभा सुटची पयली जांच्याकडे फ्लॅग आसात ते आमचे व्हॉलंटियर्स येतात, ते कलेक्ट करात, ते व्हॉलंटियरांकडे सुपूर्द करात. तुम्ही सगळे हांगा आयले आनी धन्यवाद कोणाचो हिंदू आक्रोश म्हणून धर्म आणि देशाप्रती निष्ठा दाखोवपाक आमी सगळे हांगा आयले. तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. वेळोवेळी अशेच रस्त्यार येयात आणि आमची ताकद दाखोवन दिया. एक जाणून दवरात की हो देश आमचो, ह्या देशाक हिंदू बहुल आसा आणि परत एकदा मातृभूमीचो जयघोष करूया. बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे. छत्रपती शिवाजी महाराज की, भारत माता की. फ्लॅग मातशें द्या आतां त्या फोंडावर पाजाय फोंडावर पाजाय बाबा माझ्या फ्लॅग द्या. ए रामा ए अंगरा रे व्हॉलंटियर्स प्लीज ते फ्लॅग कार्ड एकठांय करात, फ्लॅग एकठांय करात. जांचेकडे फ्लॅग आणि फ्लॅग कार्ड आसा प्लीज आमच्या व्हॉलंटियरांकडे ते सुपूर्द करात. सगळ्या हिंदू भाऊ बहिणीकडे विनवणी आसा, फ्लॅग आणि फ्लॅग कार्ड मातशे जमा करात. 21 तारखेक अफाल हिंदू आक्रोश शिरोड्या भितर जातलो. सगळ्यांक विनवणी आमी जशे म्हणटा तशे शिरोडा सगळ्यांक वचपाक जाय. हिंदू एकजूट, हिंदू आक्रोश दाखोवपाक जाय. आयज आमी सगळे आयज मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी समोर जमले आमचे हिंदू भाव, कारण की
बांगलादेशात आमच्या हिंदू भावांचेर जे अत्याचार जाता, जे आमच्या महिलांचेर अत्याचार जाता, हे निषेध करपा खातीर आमी जमलेले आहा. आनी खूब वायट दिसता की प्रत्येक देशान जेन्ना एक दुसरो समाज मायनॉरिटी आसता तेजेर मेजॉरिटी समाज तेजे अत्याचार करता, हे घडपाक जायना. आमी भारतान आमी पळयता की जरी आमी हिंदू मेजॉरिटी सुद्दां आसले जाल्यार आमी सगळ्या धर्मांक घेवन चलता. आमी जावं ते आमचे मुसलमान भाव, जावं आमचे कॅथलीक भाव, जावं बाकीचे समाजाचे सगळ्यांक आमी एकवटान घेता. हे भारत जावं आमच्या गोंयान आमी पळयता, आमी गोंयान सुद्दां आमी सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव अशे वागता. पूण आमी आज बांगलादेशाक पळयता, जे आमचे थोडेशे हिंदू भाव आहा तेंचेर आज अत्याचार जाता, तांकां कन्वर्ट केल्लेले जाता पळयता आमी. आज आमी आज पळयताले की आमचे हिंदू भाव आज 8% हे आसा, जे 25% आसलेले ते 8% जाले. हे कित्याक जाला तर त्यांचे अत्याचार जाले, तांकां कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न जाता आनी आयज तेंची घरादारां आमची मंदिरां ही जळोवपाचो प्रयत्न जाता. आमी आज गोंयचे ह्या भाव सगळे हांगा जमल्या हे निशेध करपा खातीर हांव एकूच सांगता की प्रत्येकान आपल्या देशान जे मायनॉरिटी लोक जाले सुद्दां जाल्यार तेंचेर अत्याचार करपाचे ना, तांकां आपले भाव अशें वागोवपाची गरज आसा. आनी हीच एक मॅसेज दिवपा खातीर आज आमी हांगा सगळे जमलेले. आनी हांव म्हणटा की बांगलादेशान हे त्वरीत थांबोवचें आनी आमच्या भारत सरकारान ते इंटरव्यून जावन हे तेजे कितें अत्याचार हिंदूचे जाता ते बंद करचे, ही म्हाजी मागणी आसा. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे वंदे जय श्रीराम. जय श्रीराम. फ्रीली मॅडम बाईट आयची बद्दल हांव सांगपाचें आमी बांगलादेशाचे विरुद्ध जावन आमी सगळे जमलेले आसा. आमचे हिंदूचे म्हणजे जायते अन्याय जाते आसा तेजे आमी विरुद्ध जावन आमी आज जमलाय. फोटो काढला झाडा.